आज आम्ही नेक्स्ट एक 3-4 सेशन जाकतीर भगवत गीता वयरी सिरीज स्टार्ट करूया. तातूंतले त्यांचे एक इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट कसन आसा तातूंत देखून आम्ही कसन आम्ही मनावर येत आम्ही प्रॅक्टिकली आमगे लायफान तू कसन अप्लाय करूयेत ताजी विशयची के आम्ही पळोवया देवान सांगिल्ली गीते देखून. सो प्रार्थना करून स्टार्ट या प्लॅटफॉर्माक कॉन्सेप्टी की तुम्ही या किंचित सेवा करच्याक अवसर दिलेलो आसा. आणि हो भारी व्हड विषय की आम्ही पुराजन ओट्टू मेळ्ळू हे दिव्य जावन अशी हे सत्संगा भाग घेता आसत. रजगोपी माताजी, ज्योतिकिनी माताजी आणि कोण कोण पुराजन या प्लॅटफॉर्म सपोर्ट करता आसत ती आणि पुराजना धन्यवाद. सो तुमका पुराजनाक हे सेशनात स्वागत आसा. आयचे भगवद्गीता विषय आम्ही पुराजना देवाला प्रार्थना करूया की हे कसन की एक सांग रुपार आम्ही प्रयास करता आसत देवा हाजेन तुगेलो आशीर्वाद मेळ्ळो आमकां भक्तीन मुखार सून वचतशें जावका. कलकळीन आम्ही प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे भगवद्गीताचे अध्ययन म्हळ्यार एक प्रकार कशी मंदिरांत वचून देवाल पूज करता ती तशी आमगेल बुद्धीन केन्ना आमी भगवद्गीता अध्ययन करता ती आमगेल बुद्धीन देवाल पूज केल्या मनकेची म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि एक प्रकाराचे भगवद्गीताचे अध्ययन केल्यार कसन की एक आमकां एका देवाल दयेन कसन की एक आध्यात्मिक शक्ती प्राप्त जावचे साध्य आसा. आणि कसन की एक चांग जावन एक जीवन करचें तसलें मस्त सकट विशय मना वचून आमकां देवाल आशिर्वादान ते पालन करची शक्ती देव दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां आमी पळयल्यार भगवद्गीता सुरू जाताना अर्जुनाले 2 चॉयस आशिल्ले. म्हळ्यार एक तर युद्धात भाग घेवचें आणि एक युद्ध सोडून वचचें. मात दोन्ही तागेले खातीर कश्ट आशिल्लें. कशें जालें की युद्धात भाग घेतल्यार तागेले कोण कुल तागेले पुरा परिवारा जन आसलीं. कोण तागेले भारी प्रिय आशिल्लीं ती भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आनी मस्त इतर जन तांगेल ओट लढाई करून तांकां मार्क आशिल्लें ताणें युद्ध केल्यार. मात युद्ध करनातल्यार मुखारसून दुर्योधनाल राज्य येता आशिल्लें आनी दुर्योधनाल राज्यांत आनी कितले जनाक बाद जाता आशिल्ली कितले जनाक मृत्यू जाता आशिल्ली चांग जनाक आनीक एक जीवन करचें कसन कश्ट जाता आशिल्लें तें वायट आशिल्लें. म्हळ्यार दोन्ही चॉयस अशें आशिल्लें केन्ना आमकां एक चॉयस करेक्ट आनी एक चॉयस रॉंग म्हळ्यार एक सम आशिल्लें आनी एक सम नाशिल्लें तांणी आमी डिसिजन घेवं येता. जाल्यार अर्जुनाले 2 चॉयस आशिल्लें म्हळ्यार मात दोन्हीची तागेले खातीर सम नाशिल्लें म्हळ्यार कशें की एक कश्ट जाता आशिल्लें म्हूण. आनी अशी परिस्थिती केन्ना कोणाले जिवनांत येता की 2 वस्त आसा मात दोन्ही चॉयस करची डिफिकल्ट आसा. ह्या केल्यार कश्ट आसा त्या केल्यार कश्ट आसा. तसले परिस्थितीन आमी मुखारसून वताना आमकां कसन की एक तांचो एक कसन की एक अर्थ जावका की ह्या केल्यार कसलें समजतलें ह्या केल्यार करनातल्यार कसलें तें चांग तें कसन की एक अर्थ जाल्यार मात आमी मुखारसून वचूं येता. ना जाल्यार कसन एक डिसिजन घेवच्याक कश्ट जाता. तसली ती एक परिस्थिती अर्जुनाल आशिल्लें म्हूण पळयत. म्हळ्यार एक प्रकार रोड ब्लॉक म्हणटात पळय अशी वचचें जायना तशी वचचें जायना कसन करचें म्हणून कळना. सो त्या प्रकारार त्या परिस्थिती आशिल्ली. सो प्रभुपाद स्वामीन हे भारी चांग रुपार हे भगवद्गीताचे अनुवाद केलेलो आसा भगवद्गीता एज इट इज आनी तांतू जावन आशिल्लें तें कसन की एक एसेन्स महत्वपूर्ण विषय भक्ती विषय तांणी तांगेले अनुवादान ते दाखोवन दिलेलें आसा. सो पुरा जनान प्रभुपाद स्वामीले भगवद्गीता भक्तिमय तें एक भगवद्गीताचे अर्थ करून घेवच्या खातीर ते पळयल्यार भारी व्हड विशय. सो आतां अर्जुनान परिस्थिती पळयल्यार मस्त नमुने एक प्रकाराचे कश्ट येता ती म्हूण सांगता. जाल्यार अर्जुनाल एक परिस्थिती पळयल्यार एक 3 प्रकाराचे एक डिस्ट्रेस ऑर अर्जुनाल पॉइंट ऑफ व्यू पळयल्यार की एक म्हणल्यार कशें की एक
वायट वस्तू जाता म्हळ्यार कशें की एक कश्ट येता. आमी एक डॉक्टर आनी पेशंटाले दृश्टांत घेवन पळयता की पेशंटाक कशें की एक कश्ट येता, ते एक प्रकाराचे कश्ट आसता, एक लेवल जालें. दोन्ही लेवल म्हळ्यार कशें की आमीच कशें की चुकून पडलेले निमित्त आमकां कश्ट येवचे. म्हळ्यार आतां एक डॉक्टरान पळयल्यार की डॉक्टरान कशें की ट्रीटमेंट दिल्लें, ताजे निमित्त ट्रीटमेंट समजाय न्ही, उलटा कशें की सायड इफेक्ट जालें. सो ते आनीक एक प्रकाराचे कश्ट. म्हळ्यार एक प्रकार कांय करनातले निमित्त एक कश्ट आयलें. दोन्ही विशय म्हळ्यार कशें की कोरू गेलीं आनी आमगेले निमित्त कश्ट जालें. म्हळ्यार अर्जुनाक कशें दिसता आशिल्लें की ताण कशें की एक्शन घेतले निमित्त विंगड जाणांक कश्ट जातले म्हूण. आनी एक वर्स्ट लेवल म्हळ्यार फकत एक डॉक्टराल दृश्टांत पळयल्यार की ते ट्रीटमेंट इतली रिस्की आसा, ते केल्यार पेशंटाक प्रॉब्लेम जाता असाध्य आसा. कशें की ते ट्रीटमेंटा निमित्त पेशंटाक कशें पक्कने कशें रिस्क आसचे पुरो, मृत्यू जावचे पुरो. मात ते करनातल्यार बी पेशंटाक मृत्यू जावचे पुरो. ते डॉक्टराल खातीर भारी एक रिस्की ट्रीटमेंट म्हणटा ती. म्हळ्यार एक्शन घेतल्यार डेंजर आसा आनी ट्रीटमेंट करूं गेल्यार कशें की एक डेंजर आसा. ते एक परिस्थिती अर्जुनाल आशिल्ली म्हूण सांगया, वर्स्ट लेवलार आशिल्लो. कसं जाल्यार की युद्धांत भाग घेतल्यार जितले की हजारो लाखो जन तागे प्रिय परिवारा जना मरता आशिल्लीं तांतू युद्धांतू. मात करनातल्यार वय कशें जाता आशिल्लें, मुखारसून दुर्योधनाल राज्य असल्यार आनीकय कितले हजारो जनाक कितले की वर्सां खातीर कशें कश्ट जातलें म्हूण ते एक प्रॉब्लेम आशिल्लें. ताकाची एक प्रकार पळयल्यार अर्जुन भारी एक मर्यादेच आशिल्लो. ताका कशें कश्ट जाल्यार ताका ताजे विशय कांय ना. जाल्यार विंगड जाणां कशें की तागेले निमित्त कश्ट जातलें, त्यांची मनां येचून 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 म्हणटात पळय कशें करचें म्हूण कळना. त्यांची भगवद्गीतांत स्टोर जावचें कशें करचें म्हूण गोतना. आनी ते आमी ते डॉक्टर पेशंटाल एग्जाम पळयल्यार ते पेशंटा वयर ट्रीट करतना ते डॉक्टरान रिस्क घेतना ते एक पेशंटा विशय म्हळ्यार कशें की ट्रीटमेंट रॉंग गेल्यार ते एक पेशंटाक मृत्यू जावचे पुरो. जाल्यार अर्जुनान आतां कशें डिसिजन घेवचें आसा, युद्धांत भाग घेवचे की युद्धांत भाग घेवचे ना, ताजेन हजारो लक्षकटल्यान जनालें जीवन डिसिजन जातलें. म्हळ्यार ताणें युद्धांत भाग घेवन ते युद्ध जाल्ल्यार कितलीं जन मरतलीं ती युद्धांतू. आनी ते युद्धांत भाग घेयनातल्यार मुखारसून दुर्योधनाल तें राज्यांतू तो कितलीं जनां बाद दिवन मरतलो म्हूण. सो अर्जुनाल ती एक परिस्थिती अशी आशिल्ली. सो म्हळ्यार आत्ते केल्यार कश्ट, करनातल्यार कश्ट. सो अर्जुनाल तशें ते कोण एक उत्तरदायित्व घेता म्हळ्यार रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसा, तागेले खातीर हें एक भारी कश्टा सिच्युएशन आशिल्लें की तागेले निमित्त कशें खंय चुकून पूण विंगड जाणां कश्ट जावचें ना जय म्हूण. अर्जुनान खंय पळयल्यार गिताचे सुरे अध्यायांतू अर्जुनान मस्तकड विशय सांगचे आसा जाल्यार तो एक पंथा वयशी सांगना की ताका स्वयं कशें मृत्यू भंय आसा म्हूण. म्हळ्यार तो तितलें तागेले एक शक्ती आशिल्ली, तागेले तितले एक नमुने साहस आशिल्लें की तागेले विशय ताका कशें व्हड विशय ना की तागेले मृत्यू जातलें म्हूण. आनी ताणें गिता खंयचें एक वय आमी श्लोकांत पळयल्यार अर्जुन एक पंथा वय सांगना देवा युद्धांत भाग घेतल्यार म्हाका कशें जाल्ल्यार एक पंथा वय अर्जुन सांगना. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां रशिया युक्रेन वॉर आनी जाता आसा, रशिया युक्रेन वॉरांतू सिटिझन्साक ते कोण ते कंट्रीचे आसा युक्रेनाक तांकां युद्धांतू म्हळ्यार जन जावका तांकां युद्धांत भाग घेवचे शॉर्टेज आसा. तांकां नाका जाल्ल्यार वय तांकां युद्धांत भाग घेवचें पडटा आसा. आनी तांणी भिवन 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 युद्धां वता ती. कसलें की तांकां ते क्षत्रीय भाव ना की युद्धां भाव कशें की सांगिल्ले निमित्त तांकां फोर्सेबली वचचें पडटा. जाल्यार अर्जुनाल परिस्थिती तशी न्हय आशिल्ली. तागेले तर ताका कशें युद्धांत भाग घेवचें म्हळ्यार कशें भंय ना. तागेले स्वयंमा खातीर तर कांय भंय ना. हाजी ह्या कुरुक्षेत्रा युद्धा पशी फुडें विराटांत युद्ध जालें नाशिल्लें. तातूंत विराटांत तें हाजे की ना अर्जुनाल खातीर कश्टाची परिस्थिती आशिल्ली की तो एकलो आशिल्लो आनी येद्रा पुरा जन कुरू वंशाची पुरा व्हड योद्धा आशिल्लीं ती. तेद्वाय अर्जुनान एकल्यान तांकां पुरा जनां पराजीत केला. ताका कांय भंय ना. तेद्ना तर एकलो आशिल्लो. आतां कुरुक्षेत्रा युद्धांत पळयल्यार तागेलो पुरा भाव तागेलो ओट्ट आसा ती. कृष्ण आसा आनी कितली की अक्षोहिणी सेना वय तागेलो ओट्ट आसा. म्हळ्यार युद्ध करचें कशें भंय नाशिल्लें की अर्जुन कशें की युद्ध करचें कशें की भिवन आतां कशें करचें, आतां मुखारसून कशें करचें म्हूण कळना. जाल्यार विराटा युद्धांतू ताका
तागेले ते कुरू जनाक तागेले त्या परिवारा जना ताक मार्क का म्हूण नाशिल्ले तांकां खाली ते युद्धा भाग घेवन तांकां थंय दोकून तांकां म्हणटात पळय एक प्रकार धांवडोवन व्हरक आशिल्लें तितलेंची जाल्यार कुरुक्षेत्रा युद्ध तशी न्हय आनी तुका सामकी कंक्लुजन येतलेंची मृत्यू जगतलेची हे खाली एक 2 दिवस युद्ध कोण बंद जावंच तसलें युद्ध न्हय हें कुरुक्षेत्र सामकी कंक्लुसिव्ह जातलें ताकाची कसन करचें म्हूण ताका भार एक मनांत तूं म्हळ्यार कसन एक सेटलमेंट जायना मेळन तूं म्हूण ताका हें एक बॅकग्रावंड आशिल्लें की आमकांय अशी एक जिवनांत परिस्थिती येवच्या पुरो की चॅलेंजीस येता ती आनी कसं डिसिजन घेतल्यार आमगेल निमित्त विंगड जेन्ना कश्ट जावचे पुरो आमकां कश्ट जावचे पुरो और 2 चॉयस आसा दोन्ही आमकां सम दिसना तेन्ना आमी कसन करचें त्या प्रकाराचें आमगेल जिवनांत तूं हें अप्लाय कर येता म्हूण सो हें प्रॉब्लेम अर्जुनान फेस केलें सिता देवान ताका फर्स्ट व्हड विशय गितान सांगची म्हळ्यार तुगेल आयडेंटिटी विशय तुगेलें निज स्वरूप कसन म्हूण सुरेचे विशय कृष्णान अर्जुना सांगचे आसा की तूं आतां कसं कोरका म्हूण तें डिसिजन घेवचें तुका कश्ट जाता आसा हें करचें की न्हय की तें करचें म्हूण जाल्यार ते आमकां कसन सेम वस्तू एप्लाय जाता कसन डिसिजन घेवची पशी फुडें देव अर्जुना सांगता सुरे तूं तुगेल आयडेंटिटी तूं कोण म्हूण सुरे तें मनावरी त्या मनावर तर मागीर तुका तें डिसिजन घेवच्याक समजतलें म्हणून आनी देव सांगता की आमी पुरा आमगेल निज स्वरूप म्हळ्यार आमी आत्म जावन आसा ती आमी हें देह स्विकार केला आनी हें देह स्विकार करतरी आमगेल मस्त सकट आयडेंटिटी जाता आमी आवस बापूस जाता ती चेडूं जाता ती खंयचे देशाचे सिटिजन्स जाता ती आमगेल प्रोफेशनल लेकार डॉक्टर मॅनेजर इंजिनियर विंगड आयडेंटिटी आमगेल देहा लेकार आमी घेता ती जाल्यार देव सांगता सुरेश तुमगेल कोर आयडेंटिटी म्हळ्यार तुमगेल निज स्वरूप कसन आसा त्या मनावरी त्या मनावर तरी तूं कसन तें डिसिजन घेवचेंच पळय तें इजी जातलें म्हूण आतां अर्जुना खातीर त्या टायमार पळयल्यार तागेल ते परिस्थिती कसन आशिल्लें तागेल 2 व्हड विशय आशिल्ले म्हळ्यार तो एक क्षत्रीय आशिल्लो तागेले आनी दुसरो म्हळ्यार त्या परिवारा निमित्त तो कुरुनंदन आशिल्लो म्हळ्यार त्या कुरु परिवाराचो तो भाग परिवाराचो भाग आशिल्लो सो एक प्रकार पळयल्यार तागेल क्षत्रीय धर्म आनी तागेल परिवारा प्रती प्रिती हे 2 ताका विंगड डायरेक्शनान तूं तांडीत आशिल्लें म्हूण पळोवं येता जाल्यार देव सांगता सुरे तुगेल कसन आयडेंटिटी डिसिजन घेवची पशी फुडें परिवारा खातीर की क्षत्रीय धर्मा खातीर ते डिसिजन घेवची पशी फुडें देव सांगता हे दोन्ही तुगेलें देहाच उपाधी म्हूण देव सांगता वय आमगेल देहाच कसं उपाधी येता तें इम्पॉर्टंट आसा आमगेल परिवाराच कसन एक धर्म आसा पुरो क्षत्रीय जावन आमगेल परिस्थितींत आमगेल कसन एक कर्तव्य आसा पुरो तें इम्पॉर्टंट तें म्हळ्यार म्हत्वाचें तें विसरूं ना जाल्यार आमकां केन्नाय कसन एक कन्फ्युजन जाता पळय तेन्ना आमी आमगेल सुरेचे निज स्वरूप कसन त्या मनावर का म्हूण थंय भगवद्गीतांत तूं देव सांगता तो दोन्हीच अध्यायाचे 13 श्लोकांत तूं देवान आमगेल कसन ते एक आयडेंटिटी म्हूण ताजे विशय ते श्लोक आसा ते भारी एक इम्पॉर्टंट श्लोक जावन आसा खंय दाखोवन ते सूर जाता आनी ताच्या मुखावेल श्लोकांत तूं देव टॉलरन्सा विशय सांगता म्हळ्यार सुरे आमगेल कसन ते आयडेंटिटी त्या मनावर येती त्या मनावर तरी कसन ते कश्ट येता येना तें सहन करची शक्ती दवरया ती म्हूण सो दोन्ही अध्यायांच्या 13 श्लोकांत तूं देवान सुरे सांगचें आसा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति हे अर्जुना म्हणून देवान अर्जुना सांगचें आसा सुरे अर्जुना क्वेश्चन डायरेक्टली आन्सर करचे बदला की हांव युद्धा भाग घेवची की युद्धा भाग घेवची ना म्हगेल क्षत्रीय धर्म पालन करची की म्हगेल परिवारा प्रीती करचें म्हळ्यार विंगड टायप ऑफ प्रॉब्लेम आमगेल जिवनांत तूं येतलें खंय आमकां डिसिजन घेवपाक जाल्यार देवान कशी गायड करची म्हळ्यार सुरेची तुगेल फंडमेंटल आयडेंटिटी म्हळ्यार तुगेल निज स्वरूप कसन त्या मनावरी म्हूण अर्जुना सांगचें आसा तुगेल विंगड ताची देहा लेकर उपाधी विंगड आसच्या पुरो स्त्री पुरुष आवसू बापूसू मॅनेजर आमगेल प्रोफेशनल लेकारी विंगड खंयचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसच्या पुरो खंयचे देशात सिटीजन आसत आमी मस्त सकट कर्तव्य येतलें आमगेल उपाधी निमित्त जाल्यार ते फंक्शनल आयडेंटिटी आमगेलें आतां आमगेल फंडमेंटल आयडेंटिटी आमगेल निज स्वरूप त्या उडगास दवर न्हू आमगेल कर्तव्य करता म्हूण देव सांगता
सो देवाल गायडन्स सांगतो फर्स्ट पॉइंट म्हळ्यार की आमगेलें केन्ना कसलें प्रॉब्लेम आसतना आमगेलें निज स्वरूप कशें न्हय म्हूण त्या वर्का म्हूण हाजे नंतर देव मागीर आयडेंटिटी कळ्ळें की देहिनोस्मिन यथा देहे म्हळ्यार आमगेलो आत्मा आमगेले देहा परिस्थिती चेंज जाता वता आमगेलो आत्मा एक आसा आनी आमगेलें जन्म पास येता जता आसा म्हूण सांगता आसा म्हळ्यार हें टेम्पररी सिच्युएशन आमगेले देहाचें आत्मा म्हळ्यार शाश्वत जावन आसा म्हूण मस्त सकट श्लोक हे दोनी अध्यायांत आसा आनी मागीर नेक्स्ट श्लोकान देव सांगता कसन म्हळ्यार एक पंत आमगेलें आयडेंटिटी कळ्ळें कशें न्हय की आमी देहिनोस्मिन यथा देहे कौमार्यम यौवन म्हळ्यार हें चेंज जाता आसा धीरस्तत्र नमुयेती आमी आमगेलें आत्मा स्वरूप कशें न्हय म्हूण त्या मना व्हरचे प्रयत्न केल्यार नेक्स्ट पॉइंट देव सांगता म्हळ्यार त्या कळ्ळें सिता आमी सहन करचें ते शक्ती दवरका ते शिकुका म्हूण ताचे खातीर देव सांगता मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखता आगमा आपायिनो नित्यस ताम स्थितिक्ष्व भारत म्हूण म्हळ्यार एक देहा लेक्कारी मात्र स्पर्शास्तु म्हळ्यार विंटर समर म्हळ्यार शाक्या वेळ येता थंडी सीजन येता सहन करी म्हूण तें एक देहा लेवलार जालें मना लेवलार सुख येता दुःख येता सुख दुःख आनी अहंकारा लेवलार एक एक पंत आमकां मान मेळटा एक पंत अपमान जाता आगमा पायिनो सो देव तिन्नी लेवलार सहन शक्ती दवरका ताम स्थितिक्ष्व भारत म्हणटा देव एक देहा लेवलार शीतोष्ण सुख दुःख शीतोष्ण म्हळ्यार गरमी थंडी शाको थंडी पडटा मागीर मना लेवलार सुख येता दुःख येता आनी अहंकारा लेवलार एक पंत आमकां मस्त रिस्पेक्ट मेळटा मान मेळटा आनी एक पंत आमी अपमानीत जाता ती आगमा पायिनो नित्य ह्या पुरा परिस्थितीन तूं देव सांगता की सहनशक्ती दवरून घेवका म्हणून आनी ह्या श्लोकान तूं देवान पळय तागेले दोन नांव सांगलां मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय म्हळ्यार कुंती पुत्र म्हूण म्हळ्यार तागेले परिवारा विशय तागेले नांव कनेक्ट करून देवान सांगलां म्हळ्यार परिवारा विशयन तो कन्फ्युजन जालेलो न्हय ताका देवान ह्यांची दोन नांव यूज केलां पळय कौंतेय आनी भारत म्हळ्यार तूं भरत रायलें वंशांत येयला आसा आनी कुंती पुत्र हे दोन्ही विशय म्हळ्यार तागेले त्या परिवारा जोडसून आसा ताका देवान सांगिल्लें हे परिवारा जोडसून आशिल्ले विशय निमित्त सुख दुःख आगमा पायिनो मान अपमान जाता आसत जाल्यार तुगेले ते क्षत्रीय धर्म तूं करका म्हूण देव ताका दाखोवन दिता आसा म्हळ्यार कशें की एक कश्ट आशिल्लें तें बदस तें कश्ट जाल्यार देव दाखोवन दिता की हें सहन कर ही परिस्थिती परिवाराचे विशय जगताना आनी देवान आत्मा विशय सांगिल्लें आनी मस्त सकट श्लोक हे दोनी अध्यायांत आसा तेंच्यान देव सांगता की आत्मा म्हळ्यार शाश्वत खंयच्याय रुपार आत्मा कांय जायना म्हणून ताका मस्त सकट इन्स्ट्रक्शन्स हे दोनी अध्यायांत तूं पळयता ताकाची कसनय कश्ट तुका मना दुःख येता आसा कसन करका म्हणून तें तुगेलें तें क्षत्रीय धर्म पालन करी तुगेली ड्युटी करी ह्या बाकी पुरा तुका सुख दुःख मनांत कशें की दुःख जाता आसा तें सहन करून घे आनी तुगेलें धर्म पालन करी म्हणून सो आतां आमी पळयल्यार की धर्म पालन करून घेवची म्हळ्यार सहन करून घेवची म्हळ्यार तांतूं एक विंगड लेवल आसा आमी पळयता आतां एक लेवलार पळयत म्हळ्यार हेल्पलेसनेस म्हळ्यार कांय करूंक जायना चॉयस ना तें सहन करता न्हू आतां पळय खंयचे सान देश व्हड देशान अटॅक केले म्हणलें की भूतान जावं टायवानाक चायनान अटॅक केले म्हणलें की ते सान देश आसा आतां सान देशा जेन्ना सांगलें आतां आमकां चायनाक सहन करता पडटलें म्हणून तुमकां चॉयस ना न्हू सहन करूंक पडटलें सो त्या एक प्रकारात सहन करचें आसा जाल्यार दोन्ही विशय सहन करचे म्हळ्यार की लायक जायना ते परिस्थिती जाल्यार आसो सहन करून घेवया म्हणून म्हळ्यार तांतूं कशें की एक म्हणटात पण खुशेन न्हय तें एक नेगेटीव आसता तूं कशें की नाक नातेलसी आसो सहन करून घेवचें कसन जालें बा म्हणून आतां तें विंगड सनातन धर्मान न्हय विंगड धर्मान तें अशी आसता की तांगेलो देव सम अशी म्हण एक पंथाच्यान सांगता ती कारण विंगड जातीचे आसत विंगड धर्माचे आसा आमी सहन करून घेवका तांकां म्हणून म्हळ्यार त्या प्रकाराचें सहन करून घेवका म्हणून म्हळ्यार तें सो सुरेख सहन करून घेवची म्हळ्यार चॉयस ना सहन करूंक न्हय दोन्ही सहन करून घेवची म्हळ्यार तें मना कशें की एक दुःख पावन तें सहन करून घेवची पळय तें सहन करून घेवचें आतां दोग जाणां वर्डीक जाताना पक्कन त्या कपलान एकल्या सांगलें की आतां आमगेले वर्डीक जाता आसा आतां आमी मुखार सुन ह्या लायफांत आमी एकल्या सहन करून घेवया म्हळ्यार
ऐकल्यार ते कसं की एक मन एक पॉझिटिव्ह दिसना ते म्हळ्यार सहन करून घेवया आमी आतां आमगेले व्हडलीक जाताच न्हू म्हळ्यार त्या एक प्रकाराच न्ही ही तान तूं सहन करून घेवचें म्हळ्यार कसं न्ही एक्सेप्ट करचें त्या पॉयंटार आतां आमी एक नेक्स्ट 10 मिनिट्स उलोवया गीता लेखारी सहन करून घेवचें म्हळ्यार कसं न्ही एक फ्रस्ट्रेट जावन सहन करून घेवचें न्ही एक सहन करून घेवचें म्हळ्यार कसं की एक मन आंतू कसं की एक हायर पर्पज आसा कसं की जिवनाचे एक व्हड उद्देश आसा ताजे खातीर त्या उद्देश जिवनांत कसं आसा त्या मना वरून आमी केन्ना सहन करतात पळय त्या गितान सांगचें आसा म्हूण पळयता आतां युद्धा विशयी आतां आमी पळयता भगवत गीता पळयल्यार ते युद्ध भुमीरीची कुरुक्षेत्रांत तूं युद्धा मध्येन तूं तें देवान हें गीत उलयलेलें आसा सेनेर मध्ये दोन त्या सेना मध्ये उलोवन राबून देव सांगता अशें गिता जाल्यार हे सगळे गितात 700 श्लोकांत पळयल्यार सुरे अध्याय सोडून पुरा बाकी अध्यायांत मेळ्ळ्यार एक 18-20 श्लोक मात आसा देवान केन्ना युद्धा विशयी उलोवचें युद्धा मध्येंत आसा जाल्यार युद्धा विशयी देव उलयना म्हळ्यार दोनी अध्यायांत तूं ते 31 to 38 श्लोकांत तसले पुरा श्लोक आसा युद्ध श्रेय युद्धमिदृशम मागीर धर्म्यम संग्रामम युद्धाय कृत निश्चय असल पुरा युद्धा विषय आसा और 3 अध्यायांत तूं युद्धस्य विगत ज्वर असल पुरा आसा जाल्यार ते एक स्वल्प श्लोक मात आसा गीतांत युद्धा विशय 700 श्लोकांत म्हळ्यार ह्या युद्ध भुमींत आसल्यार वय ते युद्ध भुमीच कॉन्टेक्स्ट आसचें पुरो जाल्यार देवान अर्जुनाक कसन सांगचें आनी अर्जुना थ्रू पुरो आमकां कसन सांगचें म्हळ्यार जिवनांत तूं तें अर्जुन तर ते युद्धा परिस्थितीन ताका कशें की व्हड डिसिजन घेवंक आशिल्लें जाल्यार खंयचेची परिस्थितीन तूं देवान हे गिताचे माध्यमांत हें सांगचें आसा आमगेले कसन ते फंडमेंटल आयडेंटिटी म्हळ्यार देह हा सोडून कसन की आमगेलें एक स्वरूप आसा ताजे विशयी चिंतन करता आत्मोद्धारा विशयी चिंतन करता आत्मचिंतना विशयी उद्धार करता म्हूण म्हळ्यार ह्यांचे आतां 13th श्लोक जाल्लें 14th श्लोक जाल्लें आतां 15 श्लोकांत तूं दोनी देवान सांगचें आसा यम ही न व्यथयन्ति यथे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोम अमृतत्वाय कल्पते म्हूण म्हळ्यार देवान हांतू मुखारसून कसन सांगचें आसा सुरेश देवान कसन सांगलें की तुगेले आयडेंटिटी कसन आहे म्हूण देहिनोस्मिन यथा देहे मागीर देवान सांगलें तुगेले मनान तुगेले आयडेंटिटी कसो म्हूण कळना न्हू तूं आत्म म्हळ्यार ते कॉन्टेक्स्टार ते मना व्हर न्हू सहन करी म्हूण शीतोष्ण सुख दुःख आगमा पायी न्हू आनी तिनी विशय म्हळ्यार देव सांगता खाली सहन करून घेवचे खातीर जीवन न्हय सो अमृतत्वाय कल्पते देवाल विशय कसं नसता अमृततत्व सो अमृतत्वाय कल्पते हें मना व्हरून घे म्हणून आनी त्या मुखारसून देवान गितान सांगचें आसा सो आमी केन्ना सहन करून घेवका म्हणटात पळय जिवनांत तेन्ना आमकां जनरली ते कशें म्हणटात पळय एक नेगेटीव फिलींग येता असं करचें सहन करून घेवका नवता म्हणून जाल्यार देवान सांगचें वय दोन वस्तू आयची सेशनांत 3 वस्तू मना व्हरचे आसा खंयचे एक परिस्थितीन तूं देवान सुरे एक विशय सांगचें म्हळ्यार आमगेले कसं आयडेंटिटी त्या मनावरी त्या आयडेंटिटी मना व्हरतरी सहन करी मात सहन करचे खातीर न्हय कसन आमगेले एक मनुष्य जावन अशें जिवनाचो व्हड उद्देश आसा सो अमृतत्वाय कल्पते ते अमृत तत्व कसन आसा भक्ती विशय त्या मना व्हर न्हू तेन्ना आमी केन्ना परिस्थिती एक्सेप्ट करून सहन करता ती तो व्हड विशय म्हूण देवान सांगचें आसा सो सहन करचें तूं एक 2 व्हड विशय म्हळ्यार सान विशयाक सानू दवरता व्हड विशयाक व्हड दवरता हें तेन्ना आमगेली कॅपॅसिटी इन्क्रीज जाता म्हळ्यार सान विशय म्हळ्यार मस्त सगळें जिवनांत सांसान विशय जाता ताचे निमित्त आमी मस्त दुःख पावतात जाल्यार हे 3 हाचे विशय फॉर्म्युला आमी उडगास दवरल्यार की आमगेली आयडेंटिटी कसन की देह हा सोडून आमी परे आसा ती आनी हें कसन की आमगेले विशय आसच्या पुरो ते सान विशयाक व्हड करना ती स्वानू दवरता आनी व्हड विशय कसन मनुष्य जिवनांत तूं सोमृतत्वाय कल्पते म्हळ्यार आमगेले आध्यात्मीक उन्नती जावका वैष्णवाल संघ जावका आमकां गिताचे अध्ययन करून देवाल विशय कसन हे मनुष्य जिवनांत मेळ्ळें ताजे विशय मना व्हरका आनी भक्तींत भाग घेवचो तसलें आमी प्रयास करता आनी प्रयत्न करता तो व्हड विशय बाकी पुरा विशय सान सो आमी सहन करतना म्हणटाना ते खंयचे विशयाक कितले इम्पॉर्टन्स दिवका तितलें दिवका
सान विशयाक चड इम्पॉर्टन्स ना, व्हड विशयाक चड इम्पॉर्टन्स दिवका त्या प्रकारार केल्यारी म्हूण. सो आपास त्या सर्कल बॅक करून त्याच पॉइंटार येता की सहन करचें म्हळ्यार हेल्पलेसनेसा निमित्त कांय करूं जायना ताचे निमित्त न्ही. म्हळ्यार आमगे परिस्थितीन तूं रिलेशनशिपान कसन एक प्रकार प्रॉब्लेम येवचे पुरो, और ऑफिसांत कोणी बॉस समना, और खंयचे हेल्था विशीं प्रॉब्लेम येवचे पुरो. हे पुरा कसन प्रॉब्लेम आसतना आमगे मनुष्य जीवनाच व्हड कसन तो उद्देश सोमृतत्वाय कल्पते त्या मना भोर न्हू केअरफुली अंडरस्टँड करून घेवन म्हळ्यार अध्ययन करून तो विषय मना भोर न्हू तेन्ना आमी तांकां मुखारसून वरयता. कसले की आमी कन्विन्स्ड आसूं का की कितलें व्हड काम मेळ्ळो, कितलेंय दुड्ड आसो, अल्टिमेटली आमी पळोवं येता विंगड जेन्ना लायफान तूं आमी मना वरयता खंयच्यो विशय आसल्यार व्हड खंयचे कितले नमुने कसन कम्फर्ट आसल्यार खंयकी एक सॅटिस्फॅक्शन पळय मनाक एक आनंद मेळना हाजी पुरा विशयांत. कसं जाल्यार की आमी डीप रुटेड एक बारीक आध्यात्मिक दृश्टेरी आमी आत्म जावन आसा ती. आनी आत्मा केन्ना देवा लोक त्या भक्तीन कनेक्शन जाता पळय तेन्ना मात ते आमकां आनंद मेळटा. भायली परिस्थितीन तूं कितलेंय एक सुख प्राप्त जाल्यार मनाक एक सॅटिस्फॅक्शन आसना कितलें कसन आसल्यार. सो आमी भायले एक सॅटिस्फॅक्शना खातीर आमी मनुष्य जन्मांत येयली ती जाल्यार सोम अमृत तत्वाय कल्पते आमी इनफॅक्ट भायली सॅटिस्फॅक्शना खातीर कितले ट्राय करता ती तितलं आमकां आनीकय त्या एक प्रकाराचें कन्फ्युजन जाता. मस्त सकट प्रेस्टिजा विशय आसच्या पुरो की एक पंता मस्त सकट एक प्रकाराची कम्फर्टान यूज टू जाता ती. म्हळ्यार तांकां जावंक आशिल्लें म्हणके जावका, अशी जावका तशी जावका एडजस्ट करचे तयार आसना ती. मात ते एक प्रेस्टीज और ते गर्व आशिल्ले निमित्त ना म्हाका अशी जावका तशी जावका म्हणटाना कसन कसन एक सान कश्ट आयल्यार ते सहन करचें जायना. अमेरिकांत एक मस्त सकट केसीस आसा ती म्हळ्यार खंय रिलेशनशीप ब्रेक जाता तातूंत एक लॉयरान सांगिल्लें की एक केस आशिल्लें तातूंत तांणी सेपरेट जालीं ते कपल कसले तांणी रिजन सांगिल्लें की तांणी एअर कंडिशन खंयची टेम्परेचरार सेट करतात पळय एक लाख चड थंड जावंक आशिल्लें आनी एक लाखची चड थंड नाका आशिल्लें. इतलें तांगेलें तें रिलेशनशीप आशिल्लें की आमी एकल्याक कसले खातीर एडजस्ट कसले करता सॅक्रिफायस करता बेटर आमगेलें सॅटिस्फॅक्शन करूं मेळना आमकां कसं मन आशिल्लें तें जावचें सादिना तसलें रिलेशनशीप नाका. त्या प्रकार सान रिजना खातीर रिलेशनशीप वायट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार केन्ना आमी भायची दृश्टिकोनार मस्त कम्फर्ट्सा खातीर ट्राय करता ती तेन्ना तेन्ना सान विशय वय सहन करच्याक कश्ट जाता म्हूण. म्हळ्यार सान वस्तूक सान दवरचें व्हड वस्तूक लायफांत इम्पॉर्टन्स दवरचें मात सान विशय कसन आनी व्हड विशय कसन ताचे खातीर इंटेलिजन्स जावका ताकाची देवान मागीर मुखार सांगचें आसा. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया पर्थ चेतसां व्यसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते व्यवसायितात्मिका बुद्धी. म्हळ्यार देवान सांगिल्लें आसा की कसन की आमगे बुद्धीच प्रयोग कर न्हू लायफांत कसन इम्पॉर्टंट कसन न्ही इम्पॉर्टंट म्हूण ते डिसिजन घेतात पळय ಒಟ್ಟುಚಿ ಭೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತ नाम कसन खुश मन आयल कसन जाता ते करता वता ती तशी नाही. तशी असल्यारी देव सांगता समाधौ न विधीयते मन समाधान ना तशी असल्यारी म्हणून केन्ना आमी मस्त सकट विशयाक भायली कम्फर्ट्सा खातीर मस्त अटॅच्ड आसता ती तेन्ना ते जायना म्हणून सान विशयार आमी डिस्ट्रॅक्ट जावचे पुरो ती आनी कसन एक इम्पॉर्टंट आसा ते आमकां मना व्हरचें जायना. ताका देव सांगता की दोन एक विषय जावका म्हणून. सो एक बुद्धी कसन सान विषय कसन व्हड विषय ते डिफरन्स करच्याक आमी व्यवसायत्मका बुद्धी आमगेली ते बुद्धी यूज करता. आनी एक पर्सिस्टन्स देवान सांगचें आसा. 18 अध्यायांत देवान हे एक पॉयंट सांगचें आसा यत्तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धी प्रसादजम. म्हळ्यार केन्ना आमी ह्या आध्यात्मिक विशयांत रुची घेता ती सोम अमृतत्वाय कल्पते आमी धर्मा विशय करता ती आमी सांगिल्लें पळय सहन करता सहन कर मात ते सहन करचे फेज म्हळ्यार देव सांगता हे भक्ती विशय हे देवाल विशय कसं की आमकां तातूंत नॅचरली रुची नात आमी ते हगूर प्रॅक्टीस करता आसा ती आमकां इंट्रस्ट आसना. ताका देव सांगता सुरे स्टार्ट जाता ते विशा म्हणके आसा म्हणून म्हळ्यार आमकां तातूंत कसन एक आनंद प्राप्त जायना ते तद अग्रे विषम इव सुरे ते विशा म्हणके आसा म्हूण मात आमी केन्ना ते नियमीत रुपार प्रॅक्टीस करता वता ती
परिणाम कसन जाता देव सांगता अध्यायान तू परिणामे अमृतोपमम म्हळ्यार एंडार आम्ही प्रॅक्टिस करता करता वता ती ते अमृत जाता म्हणून म्हणजे भक्तीच मस्त सगळे एक एक पंता रुल्स रेग्युलेशन और देवाल नामस्मरण करताना आमकां रुची आसना ते करताना आमकां विशा म्हणजे दिसच्या पुरो म्हणून म्हणजे कांय टेस्ट आसना आमकां सहन कोरका आमी कसं सेव करता आसता आमकां सेव करची दिसना त्या मनाक संकी एक रुची ना तांतू जाल्यार देव सांगता सहन कर्या ती सुरे तद अग्रे विषम स्टार्टिंग ते विषा म्हणकेची माते कसं जाता परिणामे अमृतोपमम मुखार सून ते अमृता म्हणके जाता म्हणून म्हळ्यार व्यवसायात्मक बुद्धी आमगेले इंटेलिजन्स यूज करचें आणि सहन करचें एक एग्जाम्पल दिवचें म्हळ्यार सुरे आमी जेवण करता कसं की एक कारत्याची रांदे कोडू कारते रांदे मेळ्ळी म्हूण लेख्या ती जाल्यार आमकां गोत्त अशी कारते रांदे थोडी खातरी मुखार सून आमकां कसं आमगेलें पुरा गोडशें कसं चांग रांदे मागीर पुरा मेळटलें म्हणून ते थोडे कारत्याचे आमी खावन सोडटलीं कसं की आमकां गोत्त आसा हे कारते रांदे खातलें थोडे खावन जातरी मुखार वयल कसं नेक्स्ट आयटम मेळटा पळय भारी एक लायक आसा म्हणून सो त्याच प्रकारार एक प्रकार भक्तींत आमकां स्टार्टिंगार कसं रुची येनासी करताना हो नामस्मरण करताना और भगवद्गीता येताना तांतू रुची येनी भारी कसं की कष्ट दिता तद अग्रे विषम इव कसं की कष्ट आसा जाल्यार आमी हें एग्जाम्पल दवरता उमनावर येता की आतां हे थोडे कारत कोडू रांदेशी मुखार सून परिणामे अमृतोपमम मुखार सून त्या भक्तीन तूं तें अमृत येतलें म्हणून सो देव अर्जुनाक सांगता की वय तू तुगेल परिवारा विशयी मस्त चिंतन करता आसा जाल्यार तू अशी लेखू नाका की तांणी आत्ता भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तांणी सुखार आसत म्हणून तांकांय नाक जालां ते दुर्योधना लोटू तू ते दुर्योधनान उलोवची उत्तर आणि तागे लोटू आसून तांणी कसं की तांणी कर्तव्य निश्ठ जावन कसं की करतात पळय तांकां तुगेल बाणा किना चड कष्ट दुर्योधना ओटू जाता आसा ऍक्च्युली तू केन्ना तांकां बाण मार न्हू तू तांकां एक प्रकार म्हणटात पळय मुक्त करतले पळय तांकां आनीक आनंद जातले म्हणून तो तांगेल्या आत्तशील शरिरा विशयी लेखू नाका हे धर्मयुद्ध अर्जुनाक सांगता हे तू मुखार सून करी हे तांगेल चांगा खातीराची तू कर नातल्यार तांणी अधर्मात बांधून गेली ते दुर्योधना ओटसून तांतू दोकून तू मुक्त केल्यार तांगेल खातीर तू व्हड सेवा करतलो म्हूण देव सांगता म्हळ्यार पॉयझन आसता तांकां एकदम प्रकारार एक सुरेख कश्ट जावचे पुरो जाल्यार ह्या युद्धाच कसं एक परिणाम अमृतोपमम हे सगळे विश्वा खातीर चांग आसतलें म्हूण सो एक पंत आमकां मन आयुश्य पुरो की सहन करचें म्हळ्यार कशी कितली ते सहन करूं येता आमी कसं हें कश्ट म्हूण सो आतां आमी कसं आमगेले जिवना करताना डेफिनेटली परिस्थिती अशी येवच्या पुरो की खंयचे विशय आमकां करचे इंट्रस्ट ना मन ना ते करका पडटा जाल्यार ते सहन करता मात आमी एक बॅलन्स करूं येता ओवरऑल बॅलन्स असल ಸ್ವಲ್ಪ विशयान तूं टायम दिव येता तेंच्यान तो आमकां म्हळ्यार ते आतां तद अग्रे विशम म्हळ्यार आतां विशची आतां अमृत येवच्या मस्त टायमच दिसता आतां हांव कसं करता आसता ना ते विश म्हूण ते मना व्हरून भारी दुख्ख पावका म्हूण ना की आतां मुखार सून ते अमृत येतना आतां विशची आतां हांव कसं करचें हांव सहन करता म्हूण तितलें म्हूण काय ना हें विश पित्तान वय म्हळ्यार कसं आमकां मना ते एक शांती सहन करून घेता आसच्या पुरो आमगेले जॉब आसच्या पुरो रिलेशनशीप आसच्या पुरो ते आमी सहन करता आसतना ಸ್ವಲ್ಪ टायम काड न्हू असल एक्टिविटीजान तुवें भाग घेवं येता खंयच्यान आमकां मना खुशी जाता इट कूड बी सम रिलेशनशीप वीच वी आर हॅपी कोणाली संगांत आमकां भारी खुशी जाता खंयचे एक एक्टिविटी म्युजिकान तूं और विंगड खंयच्या एक्टिविटीन खुशी जाता तें केल्यार तेन्ना आमकां कसं एक सहन करून घेवका ते एक बॅलन्स मेंटेन जातलें म्हूण पळयता सो आमी एक्टिविटीजान तूं मत्सकड एक्टिविटीज करूं येता तेंच्यात आमकां स्वल्पान तूं सहन शक्ती आमगेली यूज करपा पडटली आनी स्वल्प एक्टिविटीज अशें पुरो तेंच्यात आमकां आमी खुशेर करता ती आनी आमकां ते खुशी जाता त्या प्रकारार आसल्यार आमी भक्तीन तूं मुखार सून वचचें येता म्हणून सो ते एक टॉलरन्स म्हळ्यार एक चांग उद्देशान केल्यार की सहन करता आसा जाल्यार कसं की हाचे एक व्हड विशय आसा सहन करचे खातीर सहन करचें न्ही कसं की एक व्हड विशय आसा म्हणून सो हांव हांगा राबयता तुमगेले कसं कॉमेंट्स आसले हे टॉपिक नेक्स्ट 2-3 विक्सा खातीर कंटिन्यू जातलें रिलेटेड टॉपिक्स सो तुमगेले कसं क्वेश्चन आसल्यार फीडबॅकान घाली येता और इवन चॅटान घाली येता मुखारची सो आय विल ट्राय टू आन्सर दॅट म्हळ्यार हे टॉपिक्स एक जनरल आसा आनी मस्त सगळें मना येवचें पुरो खंय ते सहन करूं येता कसं सहन करूं येता असल पुरा विशयान तूं
सो हे देवान दिलेलें गीतेन तूं हे पुरो आमकां गायडन्स मेळटा म्हूण सांगता. सो कंक्लुजना खातीर हांव समरी करता. आमी कशें आज डिस्कस केलेलें परंतु फर्स्ट पॉयंट आमी डिस्कस केलेलें म्हळ्यार गीता अर्जुनाक गीता सुरू जाताना अर्जुनाक अशी एक परिस्थिती आसता की दोन्ही सिच्युएशन तागेले खातीर म्हळ्यार कश्ट आसा. युद्ध केल्यार जन मरता ती, युद्ध करनातल्यार मुखार दुर्योधनाल राज्य येतलें आनी दुर्योधन बाद दिवन दिवन मस्त जना मारतलो. सो अशी केल्यार कश्ट, तशी केल्यार कश्ट. सो तागेले खातीर ते एक प्रकार म्हणटात पळय क्षत्रिय धर्म आनी तागेले कुलधर्म हे दोन हाजी मते ताका कसं करचें म्हणून कळनाशिल्लें. जाल्यार ताका देवान गायडन्स दिलें. गायडन्स दितना देवान अशी करी तशी करी म्हणून सांगनी, देवान सुरेश सांगलें तुगे निज स्वरूप कोण, तुगे ट्रू आयडेंटिटी कसं न्हय तें सुरे मनावरी म्हणून देवान सांगलें. देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा. देवान सांगलें तुगेले कसन तें एक आयडेंटिटी आसा त्या मनावरी म्हणून. त्या आयडेंटिटी मनावरतरी भायची तुगेली परिस्थिती विंगड विंगड आसा. कशें आमगेले जिवनांत तूं आमगेली भायची परिस्थिती विंगड विंगड आसच्या पुरो. स्त्री पुरुष गृहिणी ऑफिसांत काम करता ती हेल्थाचे प्रॉब्लेम अशें विंगड विंगड परिस्थिती आमगेली इंडिव्हिज्युअल लेवल विंगड विंगड परिस्थिती आसच्या पुरो आनी ते एक आसना, डायनॅमिक आसता. सो फर्स्ट आमी कसं मनावर म्हळ्यार आमगेले देवान अर्जुना सांगचें तुगेले सुरे आयडेंटिटी कसं त्या मनावर. आयडेंटिटी मनावर त्याची भायची परिस्थिती कसं आस पळय हें मात्र स्पर्शा सुखवंतय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायन तें एक्सेप्ट करी आनी सहन करी म्हणून. जाल्यार सहन करचें म्हळ्यार अशी न्हय की आतां कसं करचें चॉयस ना, सहन करूं का न्हय त्या मनोभावनेन न्हय, और अशी भावनेन न्हय की सहन करची न्हय दुःखान आनी कसं जिवनांत कसं असं सहन करता न्हय त्या भावनेन न्हय. गीतांत तूं देवान तें सहन करचें म्हळ्यार तांतूय देव पॉझिटिव्हली कशें करता म्हणून. एक्सेप्टन्स एंड एंड्युरन्स म्हळ्यार देव अशी सांगता की सहन करका जाल्यार एंड्युरन्स म्हळ्यार आमगेली बुद्धी यूज करका की आमगेल्या जिवनांत एक मुखार वयली व्हड एक उद्देश आसा म्हणून. सोमृतत्वाय कल्पते देवान नेक्स्ट श्लोका 15 श्लोकान सांगचें. एंड्युरन्स म्हळ्यार आतां कसं एक वजन उखलतात पळय वयर तोप करची न्ही, वजन उखलून धरची पळय तेन्ना आमगेले मसल्स आनी स्ट्रॉंग जातात म्हणटात पळय. तशी तें सहन करचें व्हड उद्देश दवरून आमी सहन करून घेतात पळय तेन्ना तें आनीक एक मुखार सून वता म्हणून. मागीर आमी पळयलेलें की सहन करचें म्हळ्यार तांचो एक दोन विशय आसता. सान विशयाक सानू दवरच्यो आनी व्हड विशयाक इम्पॉर्टन्स दिवचें. सान विशय म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांत विंगड विंगड परिस्थिती येता, ते चेंज जाता आसतलें सुख दुःख सुद्दां ते रियालिटी आमकां फेस करूंकाची. हें पुरो सांगचे विशय इजी आसच्या पुरो रियालिटीन जाताना भारी कश्ट जाता. ताजे खातीर हांव देवान आमकां गितांत गायडन्स दिलें की जल्तींतलें आमी एप्लाय करूं येता म्हणून. की हो पुरो विशय देहा संबंधीत जावन आसा. सोमृतत्वाय कल्पते आमगेल्या मनांत कसं आसा म्हळ्यार मनुष्य जीवन मेळना देवा लोट कनेक्ट करून आमी कशी आध्यात्मिक उन्नती आत्मोद्धार करूं येता ताजे वयर मनांत दवर येता म्हणून. सो आमी केन्ना एक्सेप्ट करता ती मुखारसून आमी त्या डॉक्टराल एग्जाम्पल पळयलें की डॉक्टरालें आतां की पण ट्रिटमेंट करतना आमकां गोत आसता की हें ट्रिटमेंटा निमित्त कसं की एक पेनफूल आसा म्हणून दुःख जाता आसा कश्ट जाता आसा जाल्यार तें ट्रिटमेंट केले निमित्त मुखारसून आमगेलें चांग जातलें. आतां इंजेक्शन घेता की ऑपरेशन करता की कश्ट जावचें पुरो जाल्यार मुखारसून तें ट्रिटमेंट गुण जे आसता आमकां लायक जातलें म्हणून. म्हळ्यार कसं की त्या डॉक्टरान कसं की ट्रिटमेंट दिता तागेलो एक व्हड उद्देश आसा. तशीच आमगेल्या जिवनांत कसं की एक परिस्थिती येता आसा कसं कश्ट येवच्या पुरो आमकां आमगेलें मना कसं जावका तें ना आसच्या पुरो तेन्ना आमकां हें वरका की आमकां कसं मनांत आसा आनी कसं जाता आसा ताजे मध्येन तूं देवाल कसं की एक व्हड प्लॅन आसा. सो आमी तें डॉक्टराल ट्रिटमेंट आत्तां आमकां कश्ट जाता आसा जाल्यार मुखारसून समजतलें तशींच आमकां ती परिस्थितींत आमकां कसं करचें म्हणून कळना जाल्यार देवाल कसं की हायर प्लॅन आसा. मेकेल प्लॅन चलता की ना न्ही देवाल कसं की प्लॅन चलता आसा आनी खंडीत देव मुखारसून वतलो म्हणून. आनी तद विशम अग्रे हांतू दोकून भायर पडटरी परिणामे अमृतोपमम म्हळ्यार हांतू दोकून भायर करतरी कसं की आमी भक्तींत केन्ना आमी इंट्रस्ट घेता ती रूच घेता ती तांकां मुखारसून वता ती तेन्ना तें कळटा केन्ना आमकां विशय कळटा पळय तेन्ना तें भायची स्थिती कशी आसल्यार व्हड भक्त जन सांगता ती अमृतोपमम तेन्ना आमकां
भायची परिस्थिती कशी असल्यारी आमी एक चांग रुपारी एक जीवन करचें आमकां भाग्य मेळटलें म्हणून. सान विशय कसो न्हय, होड विशय कसो न्हय, त्या मना वरच्या खातीर आमी डिस्कस केलें की व्यवसायात्मका बुद्धी म्हळ्यार आमी त्या मना वरका गिताचें अध्ययन कोरका, होड वैष्णवाल संघ घेतका, तांगेल गायडन्सान आमकां कळटा की खंयच्या विशयाक इम्पॉर्टन्स दिवका, खंयच्या विशयांची इम्पॉर्टन्स दिवचें ना. तें आमी तें चिंतन करून घेवका. आणि खंयच्या विशय म्हळ्यार टॉलरेट करचें म्हळ्यार देहाक कसं जाल्यार टॉलरेट करचें म्हळ्यार वय आमगेल देहा थ्रूच ना आमगेल देवाल सेव करचें. आमगेल रिलेशनशिप्सांतू आमी देवाल सेव करचें. सो एक पंत अशी जावचें पुरो की रिलेशनशिपांत आमगेल कसं न्ही की एक एक्सपेक्टेशन आसा तें जायना. तेन्ना तें एक सर्वीस रुपार करता आसचें पुरो. कसं की आमकां कसं की एक प्रकार एक पंत रेसिप्रोकेशन जावका तें मेळना. तेन्ना आमी अशें लेख येता की देवान आमगेलें कसं की एक म्हणटात पळय प्युरिफिकेशन आमगेलें शुद्धीकरणा खातीर आमी त्या परिस्थितींत आसा ती जाल्यार कशें अर्जुनाक देवान सांगलें की तुका मना खुशी ना हें युद्ध करचे खातीर जाल्यार तुगेलें हें कर्तव्य तूं करी देवाक ताजेन खुशी जातलें म्हणून. सो ते एक परिस्थितीन तूं आमगेलें तें कसं कर्तव्य कोरून तें कसं की तें सहन करून आमी करता वता ती तेन्ना आमी मना वरका की आमी कसं तें रायट वस्तू केन्ना करता ती तेन्ना देवाक खुशी जाता आमगेलें कर्तव्य करतना म्हणून. आनी स्वल्प एक पेशन्स दवरल्यार पेशन्स म्हळ्यार अशी बसून कांय करनाशी अशी बसचें त्या पेशन्स न्ही पेशन्स सहन करचें गीता लेखारी कसं आसा म्हळ्यार तें सहन करून घेवचें आसा जाल्यार कसं कोरका तें आमी करता वचचें आनी तें भक्तींत मुखारसून वचचें कसं न्हय तें परिश्रम करता वचचें. युधिश्टीर महाराजान वय तें वनवासांत आसतना 13 वर्सां ते खंयचें महर्शी ओटू ताणें तें गॅम्बलिंग कशें करचें म्हूण तो शिकलो काय म्हळ्यार आपास पक्कने तशें मॅच जाल्यार हांव डिफीट जावचें ना म्हणून म्हळ्यार कसं आमी करचें अशें तें आमगेलें कर्तव्य कसं स्कील जावका आमी तें शिकता वचूका. पेशन्स म्हळ्यार अशें न्हय की नुता बसचें जाल्यारीची पेशन्सान आमी कळटा की आमी खंयच्या जिवनांत आमगेली परिस्थिती आमी सहन करता आसा ती जाल्यार मुखारसून ताजे एक व्हड उद्देश म्हळ्यार आत्मचिंतन देवाल विशय इंट्रस्ट घेवन आमी भक्तीन देवाल ओटू इंट्रस्ट घेवन कनेक्ट जावचें. सो हें एक समरी केलेलें आसा. सो नेक्स्ट टायम नुकून आपास आमी असल्यांची एक 3-4 सेशना खातीर आतां टॉलरन्स घेतलें नेक्स्ट टायम विंगड खंयचें एक भगवत गीताचें क्वॉलिटी डिस्कस करुया. सो कसं तुमगेले कॉमेंट्स कसं आसल्यार तुमी शेअर करूं येता नेक्स्ट 5 मिनिट्सांतू. ऑल्सो एक अनाउन्समेंट म्हळ्यार की तुमकां डिटेलान भगवत गीता चॅप्टर बाय चॅप्टर श्लोक बाय श्लोक डिस्कस करता आसल्यार त्या भागवत पुराण कोंकणीतू एक ग्रुप फॉर्म केलेलो आसा आमी ते चॅट आमी व्हॉट्सएप ग्रुपार घालतलीं ती तुमकां ते डिटेल ते विका 3 टायम्स आनी चॅप्टर बाय चॅप्टर डिस्कशन जातलें इम्पॉर्टंट श्लोकाजाचें डिटेल्ड वेन. सो तुमकां डिटेल्ड वेन भगवत गीताचें श्लोकाज ऑटो अंडरस्टँडिंग जावका जाल्यार ते तुमी ग्रुपा जॉइन करून मंडे वेडनेसडे फ्रायडे ते 3 सेशन्स आसतले भगवत गीताचे तातूंत ते डिटेलार श्लोक बाय श्लोक डिस्कस जातले. सो तें सांगिल्लें आसा. सो नेक्स्ट टायम आमी आपास गीताचें खंयचें टॉपिका वयरी मुखारसून कंक्लूड करुया. आज मेन टॉपिक आशिल्लें म्हळ्यार की आमी आमगेली आयडेंटिटी उडगास दवरून टॉलरन्स सहन करून मात टॉलरन्स करचें म्हळ्यार एक हायर पर्पजा खातीर. हरे कृष्णा कसं उलयलें तूं चुकून पडलें आसलें तुमी क्षमापण घेवका. धन्यवाद तुमी पुराजन जॉइन केलेलें आसा. हांव चॅट बॉक्स पळयता फकत कसं कॉमेंट्स आसल्यार. हरे कृष्णा. सो कसं तुमगेलें रिलेटेड कसं कॉमेंट्स कसं आसल्यार तुमी हाजेर घालूं येता व्हॉट्सएप ग्रुपार एडमिना घालूं येता कसले क्वेश्चन्स आसल्यार मात हे सेम रिलेटेड टॉपिक्स आमी नेक्स्ट 3-4 डिस्कशन करया. ह्या पुरो आमकां मन आवेल्यार आमी जीवन चांग रुपार एक भक्तिमय रुपार जीवन करूया. सो धन्यवाद पुराजनाका आज सेशन अटेंड केलेल्या खातीर. आमी 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्राचें जप करून देवा कलकलीन प्रार्थना करून आमकां बरें जावन देवा भक्तीन रुची दिवन बरें जावन जीवन करचें तसलें आनी आयचे भगवत गीतेन तूं डिस्कस केल्या म्हणटाची आमकां तें व्यवसायात्मका बुद्धी म्हळ्यार तें कळचें तसलें देवा कसन खंयच्या वस्तूक इम्पॉर्टन्स दिवका खंयची वस्तूक इम्पॉर्टन्स दिवचें ना त्या प्रकार खंयच्या सान विशयाक होड करनाशी आनी होड विशयाक होड दवरून ते भक्तींत मुखारसून वचता तसलें आमकां भाग्य दिवका म्हूण देवालयाक मागून कलकलीन प्रार्थना करुया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद तुम पुरा जना का। नेक्स्ट संडे आपास आम्ही विंगडकनचे भगवद्गीता रिलेटेड टॉपिक आरी असल पुरा कॉन्सेप्ट्स आवेरी डिस्कशन करूया। हरे कृष्ण।